नमस्कार. आजच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. प्रश्नकाल. Speaker sir, I may be permitted to lay on the table of the House the corrected reply in the respect of star LAQ number 3AN 13B, which was answered in the House on 5/8/2014. In the earlier reply on 5/8/14, issue was raised by a member regarding certain error in the reply. Speaker sir, it is regretted to inform that names of the certain empanel agencies were shown in the wrong column. I have ordered fixing and responsibility on those officials who were responsible for furnishing false information to this House. It has come to my notice that two of the officials, namely one information assistant from Department of Tourism and one LDC from GTDC, were prima facie are responsible, and disciplinary proceeding will be initiated against them as per CCS and CCA rules. Speaker sir, also I may be permitted to replace the corrected reply of the reply and annexure with the respect of unstar LQ number 32 to be answered today, that is 12/8/2014. आणि एक ल्हानशें निवेदन करपाचें आसा तुमच्या सगळ्यांक. आमी हळूहळू पेपरलेस असेंब्लीच्या फुडें वचत आसतात. अनेकांनी आपापले लॅपटॉप्स बी ते ऑनलायन बी वापरपाक खरें म्हणजे सुरवात करपाक जाय. सोमारच्यान सगळ्या सदस्यांक आमी अनस्टार्ड क्वेश्चनाची आन्सर्स जी दितात ती हाज्या फुडें आमी पेपरान दिवचे ना. ते सगळ्यांक ऑनलायन येतले. ते आतां म्हणी येतातच, पण सोमारच्यान कागद जो दिवपाचो आसा अनस्टार्ड क्वेश्चनांचो आनी आन्सरांचो तो आमी दिवचे ना. सगळ्यांक आतांय कागद आनी ऑनलायन मेळटाच, पण सोमारच्यान ते कागद हे मेळचे ना. हातूंत कितें अडचणी आयल्यो बी जाल्यार मागीर आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक हरकत ना. आयच्या प्रश्नकालाक सुरवात करूया. श्री चंद्रकांतकर. Speaker sir, star LAQ number 1A. Sir, answer as per circular style. Speaker sir, माननीय मंत्र्यांक हांवें विचारलां की आमच्या केपें मतदारसंघाक कला भवन करपाचें तुमी आश्वासन दिलां काय कितें आनी खंय पावलां काय म्हणून. हांवें माननीय मंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदता की गेल्या अनेक असेंब्लीक अनेक पावटी वारंवार एक कला भवन केपें मतदारसंघाक जावचें अशें विनंती करीत येयल्लो आसा. आनी दर वेळार म्हाका रिप्लाय येयी की कला भवन जें आसा म्हणजे रवींद्र भवन आमच्या कुडचड्यार आसा, म्हळ्यार केप्यां तालुक्याक आसा आनी केप्यां तालुक्याक एक असल्या कारणांनी दुसरें घेवंक शक्य जावचें ना अशें रिप्लाय येयी. पूण गेल्या लास्ट असेंब्लीक हांवें एक रेजोल्युशन हाडलें आनी सगळें सविस्तर माननीय मंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिलें की केप्यां तालुक्याक जर रवींद्र भवन असलें म्हणजे कुडचड्यार जाल्यार सो ताजो बेनिफीट आमच्या केपें मतदारसंघाक जायना. ते इतल्या खातीर की जॉग्राफिकली वास एरिया असले कारणान, मोठी एरिया असले कारणान हो भाग जो आसा केप्यां म्युनिसिपल एरियाक थोडेफार तांकां लागीं आसतले, पूण जी बाकीचे भाग बाळ्ळी, बारशें, फातर्पा, बेतूल, खोला हो जो मोरपिल्ला हो भाग जो आसा हो खूब पयस आसा. आनी थंय कसलेय जर कल्चरल एक्टिविटी करतले जाल्यार थंय आमचें कला भवन कसलेंच थंय ना. ताका लागून एक टायम आमकां मडगांवचे तर लागीं पूण कुडचड्याचे पयस पडटा. केप्यां तालुक्याक जरी असलें जाल्यार ते खूब पयस आसा. म्हणून केपें मतदारसंघाक अशें मध्य भागी एक कला भवन जावचें, जेणे करून अनेक आमचे आर्टिस्ट असतात तांकां परफॉर्मन्स करपाक, तांकां तांच्या कलागुणाक म्हणटाची वाव दिवपा खातीर हें आमकां एक जावचें अशें म्हूण ठराव हांवें पास केला. तुमी म्हाका रिप्लाया भितर म्हणला की सरकारा फुडें हें ना म्हणून, नो सर म्हणला, पूण आमी रेजोल्युशन पास केला. तुमी फुडें कितें केलां? रेजोल्युशन आमी पास केला सभाघरांक. Speaker sir, रेझोल्युशन विड्रॉ जालं म्हणजे आश्वासन दिवन विड्रॉ केला न्ही. स्पीकर सर, लास्ट असेंब्लीकूय हो क्वेश्चन ऑनरेबल मेंबरान केल्लो. तेच्या आदीं आदल्या हेतून सुद्दां तेणेन हें रेझोल्युशन घातलेलें. रेझोल्युशन आश्वासन ताका दिल्लें, पूण स्पीकर सर इवन आदल्या मिनिस्टरान सुद्दां ताका सांगलें की तालुक्यान एकच हें म्हणून. आनी तुजो जो प्रस्ताव आहा
कला भवनाचो. स्पीकर सर, कुडचडे एक रवींद्र भवन आहा. म्हाका दिसता कुडचडे म्हटल्यार एक 30 किलोमिटराच्या अंतराचेर केपें टू म्हाका दिसना 30 किलोमिटर आसतले हे म्हणून. मडगांव तेच्या पेक्षा लागीं आहा. आनी आतां तुका ते फाटल्यान काणकोणा थंय परत केप्यासून जवळ जवळ म्हाका दिसता 25 किलोमिटराचेर तुका आतां काणकोणा रवींद्र भवन जाता. म्हणजे केपें, कुडचडे, मडगांवां आनी काणकोणा म्हणजे तुजे केप्याच्या सरावंडींग अशी 3 रवींद्र भवनां. म्हाका दिसता तुज्या इतको भाग्यवान कोणूच ना हांगर. कित्याक अशा पद्दतीचे म्हणजे 3 हे आमचे कडेन आमी बार्देस तालुका जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता. म्हणून बार्देस तालुक्याक तुका खबर आहा की मेंबरांनी हें केलें न्ही. इवन तूं सांगता त्या प्रमाणे पेडणें तालुका सुद्दां आहा पळय वास्ट 2 मतदार जरी येयले जायत जाल्यार तेची एरिया वायज तो व्हडलो मतदारसंघ आहा. तांकां सुद्दां जर आज कसलो प्रोग्राम कितें करतले येतले जर जाल्यार पेडण्यासून कला अकादमीन येवचें पडटा पणजे. कारण बार्देश आनी पेडणे हे दोनाय जाग्यान सुद्दां ना. पयले गोवोरमेंटाची आमची प्रायोरिटी आहा की जें आमी काम पेडणे आनी बार्देश हें काम आमचे वार फुटिंगाचेर आमचें काम चालू आहा. आनी ही दोनूय जाल्या नंतर म्हाका दिसता आमी ही जी बारीक कला भवनाचो जो कॉन्सेप्ट आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एक ल्हानशें कला भवन सगळ्या मेंबर्सांची डिमांड आहा की आपआपल्या बिचोले नरेश सवळाचो डिमांड आहा की थंयसर एक जरी साखळे रवींद्र भवन जालें जाल्यार एक बिचोले ल्हानशें कला भवन आसचें. हो जो प्रस्ताव सगळ्या मेंबराचो आहा. म्हाका दिसता ही जी मेजर आहा पेडणे आनी बार्देश ही रवींद्र भवनां जाल्या नंतर अशा पद्दतीचो जो प्रस्ताव आहा की खऱ्यांनीच तूं सांगता ते हांव एक गोश्ट मान्य करता. बाब गणेश गांवकार आहा सांगे एक मतदारसंघ म्हटल्यार म्हाका दिसता जर सांग्याची जॉग्राफिकल एरिया जर पळयत जाल्यार आमचो बार्देस तालुको आहा जो 7 मतदारसंघ आमी म्हणटात तो त्याच्याहून तो सांगे मतदारसंघ व्हडलो आहा. केपें तसोच तुमचे जे मतदारसंघ आहात सावर्डे आसात सांगे आसात किंवा केपें आसात हेंची जॉग्राफिकल एरिया ही भयंकर खूप मोठी एरिया. म्हणजे आमच्या सगळ्या बार्देशा पेक्षा सुद्दां तुमचे ते मतदारूच संघ व्हडले म्हणून त्या खातीर हें त्या भागांनी आसप हें गरजेचें आनी तेच्या दृश्टीन सरकाराची पावलां आमी फुडें उडयतले. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी म्हणलें खरें की हांव भाग्यवान म्हणून की चारय सायडीनी काणकोण कुडचड्यार आनी ह्या मडगांव आसा. पूण म्हाज्या मतदारसंघाक ना म्हाका सरावंडींग आसा खरें. पूण तुमी म्हणटा हांव कितें अशें म्हणटा की रवींद्र भवन मडगांव आसा अशें इतली मोठी बांदा अशें म्हणना तुमकां. जशें तुमी आतां म्हणलें तशें एक ल्हान कला भवन तरी दिलें तुमी मध्यभागी कित्याक आमची एरिया मोठी आसा आनी इतली पयस असले कारणान आमकां जर दिसता ती मतदारसंघाक तेंकोन म्हणून. पूण सालसेडचे मतदारसंघ जे असतात ते सगळे लागीं लागीं. आमचो मतदारसंघ म्हळ्यार सामके बाकीचे एक पंचायत आमची पंचायत एक पंचायतीची एरिया उदाहरण बारशे खोला एक पंचायत एरिया म्हळ्यार दुसरे एक मतदारसंघ जातात. म्हळ्यार ताका लागून तुमी एक कला भवन अशें दिवचें अशें हांव म्हणना की मडगांव सारकें एक मोठी करा अशें म्हणनी पूण एक कला भवन घेवंक. आनी तुमी म्हाका रेजोल्युशन पास केला म्हणटात तुमी आश्वासन दिले उपरांत आमी करपाक मान्य केला म्हणून तुमी विड्रॉ कर म्हणटात आनी आतां म्हणटा पास केला. पास केला अशें म्हणून ताणें तुम्ही मांडिल्ले अशें म्हटलें. घ्या मातशें फुडाराक. बरें हय फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर केपेंचे. बाबू कवलेकराक कशें दुखला तशें आमकांय दुखता. बार्देजान अजुनूय जावंक ना. मिनिस्टर केन्ना स्टार्ट करतलो ते फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय. ना असो विजय सरदेसाय त्या केप्याचो प्रश्न आसा. New question. न्यू क्वेश्चन. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 2A. 2A. उत्तर सभागृहाच्या पटलार दवरला ते प्रमाणे. Speaker sir, म्हजो प्रश्न आहा BBA, BCA कोर्सांचेर बॅचलर इन बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी बॅचलर इन कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स. स्पीकर सर, हे कोर्स एक एंट्री दितात MBA प्रोग्रामाक. आमी पळयलां की खूब कॉलेजीस इवन देर आर कॉलेजीस विच आर रनिंग दीस कोर्स फॉर लास्ट 17 years एज सेल्फ फायनान्सिंग नॉट विथ ग्रांटीनेड फॅसिलिटी. आनीक रिप्लायान अशें सांगलां की 13 कॉलेजी
13 colleges offer the BBA, BCA course. म्हणून म्हजी कलीग जेनिफर मोन्सेराताचे एक क्वेश्चनाक आन्सर दिला की पोरवोरी विद्या प्रबोधिनी बी BBA, BCA कोर्स दिता म्हणून सेल्फ फायनान्स म्हणून दिता, GIA म्हळ्यार ग्रँट इन एड तांकां मेळना म्हणून. स्पीकर सर, अशें दिसता की BCA कोर्सान intake of students has reduced to even at least 50%. Colleges are on the brink of closure. अशा परिस्थितीन एकूच कॉलेज जी गोपाळ गांवकार मेमोरियल कॉलेज धारबांदोड्या ह्या कॉलेजीकूच परमिशन आनी GIA म्हळ्यार ग्रँट इन एड स्टेटस दिल्लो आसा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाची जी डिफेन्स आहा ती बी अटॅच सप्लिमेंटरी नोट फॉर सप्लिमेंटरी म्हणून चुकून तोय बी आमकां आयिल्लो आहा. सो गव्हर्मेंट्स पॉसिबल डिफेन्स इज ऑल्सो नोन टू अस. In the light of this, I would like to know from the Chief Minister, what qualifies, let us say, Vidya Prabodhini Porvori to qualify for GIA in BA and BEd or BCom, not for BCA, or GIA for a new college at Bori for BCom, and what does not qualify the Mandre College of Perne Taluka Vikas Parishad. हे मातशें पॉइंटेड क्वेश्चन. स्पीकर सर, मांद्रे कॉलेज हातून खंय हें आसा BBA, BCA? BBA, BCA मांद्रे कॉलेजीन? ना 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 ना, ताणें हांवें सारको पॉइंटेड क्वेश्चन विचारलेलो आहा. कित्याक तुज्या आन्सरान अशें आहा. न्हय रे, तुजो प्रश्न आहा BBA, BCAचो. मांद्रे कॉलेजीन BBA, BCA आं मागीर पॉइंटेड आसलो म्हणून गेलो तो पॉइंट तुजे कडेन दुसरे कडेन गेलो. बरें आहा, बरें हांव कितें करूं? क्वेश्चन इज ऑफ BCA and BBA. I will answer anything on BCA, BBA. Speaker sir, they have been approved a BCA without grant in aid. Who? Mandre College have been approved a BCA without grant in aid. खंय रे हातून लिस्टान आहा? Will the government give them approval for grant in aid? No, no, they have got. मांद्रे BCA, BBA अप्रूव केला? ना ना, BCA फक्त BBA न्ही. No, I don't think it is No, not there they in the have. list. I have checked up. तुवें चॅक करपाचो प्रश्न ना, लिस्टान हांगा दिसती पडना. स्पीकर सर, जनरल आतां सरकाराक जर हें खबर ना जाल्यार सरकाराक खबर आसा, मागीर फक्त हांगा 13 हातून ते मांद्रे कॉलेज खंय म्हाका दिसती पडना. ना, तूं जेनिफर मोन्सेराताचो 4 नंबर क्वेश्चन पळय, तातूंत तुवें नांव दिलां तेजें. काड कितें येयला? ना ना, विद्या प्रबोधिनीचे हांव पॉइंटेड तो क्वेश्चन नाका. इतलेंच विचारता. तुम्ही ग्रांट इन एड खंयचे क्रायटेरियाचेर दितात? What is the criteria to give grant in aid? Is it only tribal status? There are many other issues. So what is it? I would like to know There is that. government viewpoint. Huh? Government viewpoint which is there in the noting very clearly. Speaker sir, government viewpoint जर आसा आनी ट्रायबल एरिया ते नोटिंगान आहा की ट्रायबल स्टुडंट्स बॅकवर्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हांकां पावपा खातीर तुमी तांकां ग्रांट इन एड दिलें. आतां मडगांवान कॉलेज आहा जंय ट्रायबल स्टुडंट्स केपेचे येतात, सांगेचे येतात, आनी ट्रायबल मिनिस्टरान पयर आन्सर दिल्ले आहा की तांकां फ्युचर एज्युकेशनाक सगळे ट्रायबल स्टुडंट्स तांची फीज आर कवर्ड म्हणून. अशें हातून तुमी नॉन ट्रायबल स्टुडंटांक बेनिफीट कित्याक दितात? कित्याक म्हाका समजुना. मेळटा तांकां बेनिफीट? कित्याक फोंडेचे भुरगे धारबांदोड्या वतात. हांव म्हणटा तें कितें, तूं 5,000 रुपयान तो कोर्स करूंक मेळटा धारबांदोड्या. तुजी पयली म्हणजे माहिती तुका सारकी ना. माहिती सारकी आहा. There is a scheme I had declared last year, Yeah. a scheme called as bursary scheme, जे बाब बस which has already been announced and activated. 500 वयर भुरग्यांनी ताका एप्लिकेशनूय केला. जाका परवडना पळय सेल्फ फायनान्सिंग कोर्स, ताका त्या बर्सरी स्किमीन म्हाका दिसता 30 काय 40,000 रुपया पर्यंत ताची फी भरपाची प्रोविजन आसा आनी 500 भुरग्यांनी एप्लाय केला. सो खंयच्या भुरग्याक जर तूं फोंड्या रावन परवडना फी भरपाक, ही शूड कम अंडर bursary scheme, will give him the bursary. And if he is rich,